गोंयांत शुक्रारा सावन 3 दिसांच्या फिश फेस्टिवलाक सुरवात जालेली आसा। गोंयची समृद्ध मत्स्य संस्कृती आणि नुस्तेमारी उद्देग चालीक लावपा खातीर तशेंच लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर नुस्तेमारी संचालनालयान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां। कांपाल पणजे हांगाच्या एसएजी मैदानाचेर 10 ते 12 फेब्रुवारी असो 3 दिसाचो हो एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल आसतलो। नुस्तेमारी वेवसायिकांक एकठांय हाडप आनी नुस्तेमारी वेवसाय वाडप होच ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेतू आसा, अशें नुस्तेमारी संचालनालयान कळीत केलां। ह्या मत्स्य महोत्सवात नुस्तें मोग्यां खातीर वेगवेगळे तरेचे नुस्तें खावपाची स्टॉल्सां लागिल्लीं आसा। ह्या महोत्सवाचें मुख्य खाशेलपण म्हटल्यार फिश एक्वेरियम। ह्या एक्वेरियमांत आशिल्ल्या चायना, साउथ अमेरिका, आफ्रिका, साउथ ईस्ट एशिया, म्यानमार ह्या देशांतल्या विंगड मत्स्य जातींची नुस्तीं पळोवपाक शुक्रारा लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली। गोंयांत एक्वा कल्चर करून केल्ल्या नुस्त्यांच्या उत्पादनाक व्हडा प्रमाणांत बाजारपेठ मेळूंक शकता। ते खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत फुडें सरपाक जाय अशें नुस्तेमारी मंत्र्यान ह्या वेळार कळीत केलें। तशेंच नुस्तेमारी वेवसायाच्या उदरगती खातीर सरकार जाय ती मजत करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें।